आमचे मॅक्सिमम अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ते कंप्लीट जालेलें आसा आनी पाईप जे उरलें ते सर्कल टू आमचे सालिगांव जंक्शन हो कुडको उरलेलो आसा. सो आमी आमचे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आमी सुरवात करता येता ते विकान आनी ते करच्या पयलीं आमी म्हणजे अटर केअर घेतलेलें आसा की कितें आसा कोणाक आमी पावसाच्या टायमार तुमकां खबर आसतली कॉन्क्रीट घातलेलें ते कॉन्क्रीट काडून हे सगळे म्हणजे परते घातला ते कॉन्क्रीट घालून हेजेर परतो रिसर्फेसिंग जावंक जाय तें काम आतां चालू आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की ट्युजडेच्यान ट्युजडे टू वेनसडे आमी आमचो हॉट मिक्सिंग जो फर्स्ट लेयर आसा हो सुरवात करतलो जे करून आयडीसीच्या लोकांक त्रास जाताले पिलेंच्या लोकांक सालिगांवच्या लोकांक जे त्रास जाताले पावसाच्या टायमार तेंच्यांनी हें काडलां ते आमचे सगळे कंप्लीट जातले आनी म्हणजे सुरळीतपणान ट्रॅफीक सुट्टले ते प्रॉपर प्लॅनिंग केलें क्रॉस ड्रेन्स कितें आसा त्यो आमी घेतलेल्यो आसा सायड ड्रेन्स कितें आसा ते घेतलेले आसा फुडें थंय तें उदक भरतलें ते पेवर्स घेतलेले आसा जे करून म्हणजे हो रोड जो करता हो फुडल्या कितल्याशाच वर्सांक आमच्या लोकांक म्हणजे बरो रोड येवपाक जाय. फक्त सांगतना एक खोशी दिसता की जी कामां आमची आशिल्ली अंडरग्राउंड केबलिंग जावं लेईंग ऑफ रॉ वॉटर पायपलायन आनी लेईंग ऑफ पायपलायन प्युरिफाईड पायपलायन तिनूय कंप्लीट जाल्या आनी हॉट मिक्सिंग रोडूय आसा हो कंप्लीट जातलो. Done a coordination meeting with all the departments, PWD roads, PWD water supply, WRD, and electricity, assistant engineer, junior engineer, they are contractors. We have brought everybody together so that they work in coordination. So that once the hot mix is late, somebody else doesn't come. जानी कोण येयलो दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर आनी रोड खोडपाक लागलो. आतां खुबशे उतरां आमी घेतलेली आहा आमदार हांव कलांगूट म्हणून केदार सालिगांव म्हणून आनी येस ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाकूच जाय. ही आतां जी ती 5 केबल घातल्या इज अ station which is coming, that is electricity station which is coming of 220 by 110 by 33 kVA चे स्टेशन आहे आणि हे स्टेशन आख्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांक इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड दिवपाक एक कोलवालेसून टॅपिंग जावन लायन येयल्ली आहाय डायरेक्ट लायन. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट लायट फ्रॉम म्हापसा नाव, वी आर नॉट गोइंग टू गेट लायट फ्रॉम पोरवोरीम नाव. So it is coming directly to from Kolwale to this new substation, which will give power to everyone, to all the substation in Sholem constituency, Kalangut and Saligam, which is sufficient for us. So was a expenditure around 650 crores सरकारान म्हणटा. रोड डिगिंग जातले तेका आमी कंप्लीट रेड टेप आनी तेच्या सायडीक बॅरिकेडिंग करतले. आतां फुटपाथ डिगिंग जातली कलंगूट अप टू बीच.